नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरो तुमकां सगळ्यांक येवकार. कशी चल्ल्या नवीन वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह ही सरकारान फ्रंटलायन कॅटेगरीज तयार केल्ल्यो ताजेर आमी उलयतले. लग्ना पयलीं कावन्सिलींग करप काय ना हातूंत भितर अशें दिसता की सत्ताधारी पक्षांतच बोवाळ चल्ला. रुलिंगा भितरच फॅक्शन्स तयार जाल्यात आनी त्याच बरोबर गोंयभर बाकीच्यो कितें घडामोडी आसात हाजेरूय आमी नदर मारतले. पूण सगळ्यांत पयलीं आनीक म्हत्वाचो विशय तो म्हळ्यार 12वीच्या परिक्षेचो. रद्द केल्या सरकारान परिक्षा, मुखार कशें कितें हाजेर आमी आज जाणून घेतले. आमचे पयले गेस्ट आसात आयचे आनी आमकां जॉयन जातात वॉल्टर बाब काब्राल, इज द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा प्रिंसिपल्स फोरम. वॉल्टर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, हाव इज प्रिंसिपल्स फोरम लुकिंग एट दिस डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट and what are its implications? How will the procedure go ahead now? At the outset, I would like to thank the Prudent Media on behalf of the High Secondary Principals Forum for inviting me for this program today. Now, आता आमी SSCच्यो क्रायटेरिया कितें करून जाल्यात तेच बाबतीन आमी 12चे अशे क्रायटेरिया मीटिंग करून आमी we will come out with the assessment criteria for standard 12. Now, yes sir, go ahead. Yeah, now see, now cancellation was one thing, and what is being done is student friendly. What the Prime Minister have taken the decision is in the interest of the students, and I feel it is a student friendly decision which removes the anxiety from the minds of the students, parents and teachers at large all over India. Sir, tell me one thing, will the criteria be similar to that of SSC when it comes to marking and preparing mark sheets? No, there will be slight variation. It depends upon what is being followed by the CBSE. Okay. Similarly, based on their guidelines, we will also frame our guidelines and we will come out with the criteria. It won't be similar to exactly what the SSC we are looking at. So what can be the criteria? I know that you need to arrive at a decision, but roughly how is Principals Forum looking at this? You are a stakeholder in the deliberations also. So what can be the rough idea? I know these are not crystallized formats, but still when students and parents are looking at how things will develop, can you give us a couple of clues as to what are the basis on which the work is going on? The criteria more or less depends upon see, CBSE mostly in SSC they depended upon prelims, whereas here we hardly had any time. Some students were not have not answered the prelims, so that is the reason why we have given least important to prelims. So we will have first formative, second formative, plus all the other exams which the school have done, the periodical tests and the assignments, and based on that broadly we will be fixing the criteria. Sir, do you think this was the best we could do in present circumstances, considering the situation, or there were other ways that could have been explored? No, I think in the present situation, I think mostly Pramod, if you go to see only 10% or 20% of the students from the science go in for professional colleges or ITI, Js to answer those exams. So they have got those things to clear. Whereas 80% join colleges, 80% takes up ITI, vocationals. So I think this is the best criteria that we have got here to judge them. Now, if you look at the vocational, it is 100 marks is on practical, where already the practicals have been done, and 50 marks is only the theory. So already 100 marks practical assessment has been done, and which has been uploaded on the board website. Yeah.
So when you look at this situation from the principals forum point of view, how has been this last academic year? Because we've all went through different kind of experiments, online teaching. Suddenly, from teaching a class full of 50 students, we shifted to sitting in front of a laptop and a mobile phone and started teaching. 1 year down the line, how do you assess both performance of the teachers when it comes to online teaching and performance of the students? Pramod, to be very frank with you, teaching is a continuous process. And we as teachers, before we could start with online, we trained the teachers for this online program. And we know there are so many nitty-gritty like connectivity is the main issue, then mobile phone, the smartphones, Yeah. and many parents couldn't afford. There were a lot of problems that we faced during the last academic year. But students were very happy once they were allowed to come to school. And in that short span of time, lot of things they have done, lot of attention, lot of things we have covered. So 80% of the students have done really well. We could say in that short span of time when offline classes were held and they were coming back to school. So, considering this experience, what do you think will be the major takeaways for the upcoming academic year? What changes need to be done? We did not think that there would be such a severe second wave, and we will not even be able to conduct the board exams. So, considering this experience, and now that the talk of third wave, fourth wave that is going on, what precautions or what preparations we need to do as far as the next academic year is concerned? प्रमोद बाब हांवें आमचो बोर्ड जायतें काम केलां हे last during this last 1 year. Yeah. And the chairman has been very active. And during the next year, we have planned to have small tests, small formative tests of maybe 10 marks, 20 marks during, and make it a continuous evaluation so that students, can be judged, record can be kept. Last year, we conducted this test, but many schools did not maintain the record. And that is what has been a little difficult situation which the board and the schools are facing. But in the next coming year, during this new academic year, the board has already made it clear that periodical tests will be taken, records will be maintained, and they will be sent to the board so that in case in future board exams are cancelled, the records are already there with the schools, and it is very easy to upload them on the board website. So how detrimental is the present situation? I know it is very bad, but not having a board exam entirely, how can it affect college admissions, different streams, different branches that students think of going to? How can it affect the college admissions, and what is the best way to deal with this situation when it comes to professional as well as non-professional courses? See, if you look at what the CBSE has been deciding about the 12th standard, look at 9th, 10th and 11th standard, the previous 3 years, and then assess them. So I feel even here, even in the, when we are looking at the students, now the board has kept exams for 10th standard, those who are going for the science stream. In what do you call that, in science and maths, 60 marks for science, 60 marks for maths. But that is only for our students. What about students from CBSE, ICSE, who are coming, who will be joining our institution? That is, and the students who are coming from other boards, from other parts of the country. Maybe students are coming from Maharashtra, students are coming from other boards, whether they will be allowed and whether they know the portion. So having this entrance exam, I think if we look at the 8th standard, 9th standard mark sheet, it will give you a correct picture as per my knowledge to judge the student whether he is a fit candidate for science, commerce, or what is he fit for. So if you
look at 8th standard and 9th standard mark sheet, where he has taken the trouble, he has answered, teachers have assessed, and the results are there for the heads to see. And that is a very fair idea to admit a child. And of course, now the board has come out with those exams, the MCQ exams. And once the child gets through, anybody is free to admit him in the 11th center. I don't think it will be a very difficult task for us. So final question, what about the students who want to complete their HSSC, travel outside the state or outside the country? Because as you rightly said, each board is taking its own individual decision. And in such scenario, if they want to travel abroad, enroll themselves in foreign universities, what's the best way forward? Do you think this present situation will be in any way an impediment for them? They could be given a chance to answer the exams maybe when the situation is normal. Those who want to go abroad, those who want to go to professional colleges, they could be given a chance. The board could keep this option open for such students to answer and take admission in foreign universities and to go outside India. Sir, thanks a lot. आम्ही दीस वतात तशें आनीक उलोवया कारण म्हाका दिसता ह्यो मॉडेलिटीज जशें आमी SSCची मॉडेलिटीज केल्ल्यो अँड वी रियलायज दॅट इन डिटेल त्यो मॉडेलिटीज सांगतकीर पेरंट्स अँड टिचर्स अँड स्टुडंट्स ऑल ऑफ दे गॉट दी क्लॅरिटी अबाउट हाव द थिंग्स वील वर्क. म्हाका दिसता 12वी बिकम्स अ बिट मोर ट्रिकी बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कोर्सीस, बिकॉज ऑफ सायन्स, बिकॉज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन्स, ह्यो ज्यो सगळ्यो आहात आनी फिजिकली ह्यो एग्जामिनेशन्स जातल्यो काय ना हाचे विशीं ती मागीर CET आसूं NEET आसूं खूब व्हडलें प्रश्नचिन्ह आसा. सो आय थिंक दॅट्स द मेजर थिंग. दीस वतात तशें हातूंतल्यान वाट काडची पडटली. बट सर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग विथ अस. परत उलोवया जर ह्या एकदां मॉडेलिटीज फायनल जातकीर परत उलोवया आनीक यू वील बी द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन टू द पेरंट्स अँड टिचर्स हाव थिंग्स वील पॅन आउट. सो थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग. आमचे बरोबर आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आसात. लौकीक, ही जी लग्ना पयलींच्या कावन्सिलिंगाची वाद आनीक कॉन्ट्रोवर्सी आहा, कितें पार्श्वभूमी हाजी मुखार कितें जातलें हें दिसता? जी फंक्शन्स जाली तितून खुबशे प्रोग्राम गव्हर्मेंटान लॉन्च केले. त्या दिसा ह्यो बी गजाल आसली. तेजे उपरांत ती हायलायट जावन आसली. मागीर पावर मिनिस्टर निलेश काब्रालांचे लॉ मिनिस्टरान तांकां लॉ डिपार्टमेंटा भितर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान त्यांनी हे लॉन्च केले सांगपाक की गोंयान डायवोर्स केसी वाडपाक लागल्या. कावन्सिलिंगाची गरज आहे. म्हयन्याक सुमार डेटा आयला तो म्हयन्याक एक एवरेज 20-25 केसी म्हयन्याक डायवोर्साचे आसता. त्यो नव्यो तश्यो धरून त्यो ओल्डू बी आसता. पण हे जे डिसिजन घेतलेले हेंच्यांनी कावन्सिलिंगाचे वो डिसिजन गव्हर्मेंटाचो आसलो. म्हणजे तांकां खबर आसा खुबशे फावटी अरेंज मॅरेज जाता थंय खुबशे फावटी गजाली खबर आसता. थोडे कडेन म्हाका जी फॅमिली खबर आसा ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या कावन्सिलिंगांतल्यान कवर जातल्यो. लिगल कितें हें येता तितून त्यो कवर जातल्यो अशें एक कॉन्सेप्ट आसलो तो. पण ते 2 दिसा उपरांत हे अनावन्स जाल्या उपरांत 2 दिसा उपरांत स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट कानावडेनूच एका ओपोज केला. म्हणजे पार्टीन आपल्याच गव्हर्मेंटाच्या डिसिजनाक ओपोज केला. तो म्हणटा हेची गरज गोंयान सद्या तरी ना. गोंयान सिव्हील कोड हें आहा. गोंयान चडश्यो लॉ मॅरेजीस जाता आनी थोड्यो अरेंज मॅरेजीस जाता. अरेंज मॅरेजीसाच्या टायमार ते म्हणटा की चडश्यो गजाली ह्यो दोन फॅमिलींच्यो ज्यो डिस्कस जावपाक जाय, कोणाची इन्फॉर्मेशन काडपाक जाय. आमच्या गोंया भितर जाता पयलींच चलयेची इन्फॉर्मेशन काडप, चल्याची इन्फॉर्मेशन, दोनी फॅमिली एकामेकाची इन्फॉर्मेशन काडपाचें काम करता. सो हेजो व्हडलोसो फायदो जावचो ना. आनी तेणी इतलें बी म्हटलें की डायवोर्सांची पर्सेंटेज कितें 0.18% कितले हाडपालो. गोंयान लग्न जाता 10,000 कितली 10,000 लग्न म्हणजे ती 20,000. हे 20,000 वर्साक तांकां कावन्सिलिंग करता तितले आनी सगळ्यो गजाली उलोवन तरी म्हटलें की ही गजाल मान्य करपा सारकी ना. ही गजालीक आमकां विरोध आसतलो आनी सरकारान ती फाटीं घेवची अशें आमी CMाक सांगलां अशें तिणें आयज हितून प्रेसाक सांगलें. बट कित्या खातीर लौकीक अकस्मात पक्षांतल्यान हो विरोध कित्याक? बरी म्हणजे गव्हर्मेंटाची डिसिजन जाल्ले पयलीं जेन्ना प्रोग्राम्स गव्हर्मेंटान डिसायड केलो स्टेटहूड डेसिजन, हे सगळे प्रोग्राम्स हरशीं पयलींच गेल्ले की असले प्रोग्राम लॉन्च करपाचे म्हणून. अचानक अशें डिसिजन कित्याक केलें कळना.
भितरल्यान हें कळटा की मागीर आनी फुडें आरोप जावपाक शकता कावन्सिलिंगाच्या टायमाक आनी कसलो तरी एजेंडा पार्टी आपलो एजेंडा सॉल्व करता काय कितें असलो म्हणजे अशें आमकां दुसरे कडल्यान आयकयलें की आपलो एक पार्टी एजेंडा ते कावन्सिलिंगाच्या टायमार हें करता काय म्हण आपलो वापरता काय कितें असो एक आरोप जावपाक शकता आमचे फुडें असो बी तेंचो एक मत आसलें पण तेणी ऑन रिकॉर्ड आमकां सांगलें की हे कावन्सिलिंगाची गरज ना म्हणून. थँक्स अ लॉट लौकीक. प्रमोद आनी अपडेट दुसरे या गो हेड. म्हाका एकूच दुसरे अपडेट हेल्थ आयज म्हाका दिसता हाजी हेल्थाची अपडेट आयल्या आयची कोवीड हय केसींची आयल्या अपडेट आय सॅम्पल्स कलेक्टेड 3,400 रिपोर्ट्स रिसिव्ड 3,331 नेगेटिव्ह 2,759 पॉझिटिव्ह 572 पेंडिंग 203 आणि पॉझिटिव्हिटी 17.17%. सो येस केसीस आर कमिंग डावन बट आमी परत इतलेच गजाल म्हणटात की हें कर्फ्यूक लागून काय कितें आनी कर्फ्यू काडटगीर ह्यो केसी खंय पावतल्यो हें आमचेर आसा. सो लोकांचेर आसा आनी आमी कितली सुजाण कशें वागतले ताजेर आसा. येस लौकीक. प्रमोद दुसरी गजाल जीएमसीची काल जी आमची स्टोरी आसली तेजे आमी आनी डिटेलान गेले. आमी थंय सांताक्रूज पंचायत जी पंचायत लागता जीएमसीच्या कुशीक तेंचे सरपंचाक मेळ्ळे तेंच्यांनी सांगलें की हो कचरो आतां जो जळोवपाचो कचरो जालो आसा सांताक्रूज पंचायतीन ना तो कुर्का पंचायती कडेन पडटा. पयलीं खंय ते सांताक्रूज पंचायतीच्या एरियेन हो कचरो डंप करप जाताले जळप जाताले मागीर पंचायती त्या कन्सर्न मनशांक ते पोलीस स्टेशन पर्यंत घेवन गेले आनी तेजे उपरांत तेंच्यांनी सांताक्रूजचे डंप करपाचे जागो तेंच्यांनी सोडला ते कुर्का वटेन डंप करता. आमी कुर्काचे कॉन्टॅक्ट केलो पण तेंच्यांनी तितलो आमकां रिस्पॉन्स मेळना. मागीर आमी सीसीपीची थोडी जबाबदारी आहा जीएमसी कडेन तेंकां थोडी जबाबदारी दिल्ली आहा. पूण आमी मेयर रोहीत बनसराताक मेळ्ळे तेजे कडल्यान डिटेल्स मेळटा त्यो की तेंचो स्कोप ऑफ वर्क आहा ती सेग्रिगेटेड गार्बेज घेवप. गार्बेज तितून तेंकां बायोमेडिकल वेस्ट ना तेंकां बाकीची गार्बेज जी सेग्रिगेटेड घेवप सेग्रिगेटेड मेळना म्हणून ते कलेक्ट करपाक शकना. तेंचो रुलूच तसो आहा म्हटल्यार तेंच्यांनी ती सेग्रिगेटेड ते दिकूच ना म्हणून. सो ती थंय गार्बेज जीएमसी सायडीन हें लागल्या तेजे रास पडपाक लागल्या. दुसरे कडेन तेंचो इन्सिनरेटर आहा थंय थोडी दुसरी गार्बेज हँडल करपाचो तेवूय तेणी सांगलें की तेजे इन्फॉर्मेशना प्रमाण तो सारको चलना खूब फावटी बंद पडटा. सो तेजो बी प्रॉब्लेम जाला आनी इतलें सांगलें की ती गार्बेज बंद करपाक सीसीपी थंय इनवॉल्व ना म्हणून. दुसरे आमी ते दुसरी एजन्सी ती मेडिकल वेस्ट हँडल करता तेंकां आतां कॉन्टॅक्ट केल्ले. तेंच्यांनी डिटेल्स दिली की इन्सिनरेटर जो थंय आहा तो जीएमसीच चलयता. फक्त त्या एजन्सीची प्रायवेट एजन्सी जिका जबाबदारी दिल्या ती फक्त कलेक्शन करता आनी ती कलेक्शन आतां एक नवी गजाल फुडल्यान येता की आमी काल पर्यंत समजताले की जीएमसीचीच गार्बेज थंय पावता म्हणून. आतां ऑल ओव्हर गोवाची जी एजन्सी आतां कलेक्ट करता गार्बेज ती सगळी हाडून जीएमसीन एक थोडी कॅटेगरी आहा ती मणिपालान जंय तेंचे कडेन एक मशिनरी आहा म्हणून थोडी हाडून जीएमसी. आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू जो लौकिकान सांगला की जीएमसीची जी गार्बेज दिसता ती फक्त जीएमसीची न्ही तर गोंयभरच्या मेडिकल आस्थापनांतली जी गार्बेज आसा तीय थंय पावता आनी ती गार्बेज खूब फावटी थंयच ट्रीट जाता आनी कशे तरेन ट्रीट जाता हें आमी तुमकां कालच्यान दाखयलां. आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. हांव थंयच्यान मुखार वतां. आमकां फोंडे सावन जॉयन जातात आमचे विवेक प्रभू. ज्या पद्दतीन आतां केसीस कमी जावपाक लागल्या प्रमोद आयज बरी गजाल एक फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जवळ जवळ 160 पेशंट आसताले कोविडाचे ते चडशे बरे जावन आतां फक्त 70 पेशंट आसा. व्हेरी नायस. हय डॉक्टर विकास कुवेलकरान आमकां इन्फॉर्मेशन दिली. ह्याच पार्श्वभुमीचेर आमी पळयतात की जायते एनजीओज आयज तयार जाल्या मास्कां जावं मेडिसीन दिवपाक लागल्या. तशेंच आयज शांतादुर्गा देवस्थान आहा कोवळे तांणी आयज मास्क N-19 मास्क तशेंच बिस्कीट उदक आनी जायते सामान हॉस्पिटलाक आयज दिल्लें आसा. आनीकूय मदत करपाकूय ते तयार आसा. ह्या दुसरे कडेन वयता आसतना लोक आयज उलयता की केसीस कमी जावपाक लागल्या पण फाल्यां सरकार गेटी परत ओपन करीत काय कितें हो एक भंय लोकांच्या एटलिस्ट 3 ते 4 म्हयने ह्यो गेटी तश्योच बंद आसच्यो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनीक आयज गोवा डेरीन म्हत्वाची मिटींग जाली. ही मिटींग चॅर केल्ली कॉपरेटीव मिनिस्टरान आनी जे स्टाफ आसा जावं गोवा डेरी कशें फुडें मुखाराक वयतले आनी
गोवा डेअरी कडल्यान शेतकऱ्यांक कितें फायदो जातलो हो दृश्टिकोन दवरून ताणें आयज सगळ्यांक आयज मिटिंगेक शिटकावणी दिल्या. तशेंच जे लॉस आशिल्ले मार्केटान जवळ 26 कोटी ते जवळ 20 कोटी तेंच्यांनी आतां पेड केला. जेन्नाच्यान ही 30 जाणांची जेन्ना कमिटी बसयल्या जायत्यो गजाली गोवा डेअरी ह्या मुखार बरे पद्धतीन कार्यरत आसतली अशें गोविंद गावडे हांणी सांगलें आसा. ही आशिल्ली अपडेट. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान वतां बार्देजाक. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें चल्लां? प्रमोद, सांगपाचें म्हणजे कोविडाचे जर हे म्हणजे 2-3 इशू आहा हितून कोविडाचो जर हे घेतले जाल्यार खूब बरें दिसता की कोविडाच्यो केसी ज्यो आहा बार्देशांत सद्या 2000 हेका पावल्ले आहा. इतल्यो ज्यो आसतल्यो म्हणजे कमी कमी जायत येता. आणि आयज एबो 18 हांकां वॅक्सिनेशन सुरू केलां 2-3 सेंटरांनी. सारस्वत कॉलेजीन आसा, मागीर सेंट जोझफ हायस्कूल कालांगूट, थंयसर 18 इयर्स वॅक्सिनेशन. आनी ते 18 इयर्साचे खूब उमेदीन जे 18 वर्सां वयले जे भुरगे आहात ते उमेदीन वॅक्सिनेशन घेवपाक म्हणजे गर्दी कशी येता. सकाळी पासून गर्दी आसली आणि थोड्यांनी ऑनलायन तेंच्यांनी हे केल्ले आहा ते येवन पळयतात केन्ना आमकां पासून केन्ना आमकां येवन हे मेळटले घेवपाक वॅक्सिन. आणि दुसरे गजाल जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जी टेस्टिंगाक लागून किंवा बाकीच्या हेका लागून जे कोविडाची गर्दी आसताली ती आज दनपारां गेल्ले तेन्ना जर पयली जाल्यार खूब गर्दी कमी दिसता हॉस्पिटलांनी पासून. ही एक बरी गजाल आसा. दुसरी आनी एक बार्देशांचे म्हणजे जी शापोरा रिवर आहा, काल शिवोले फ्लोटिंग जेटी जी हाडून शिवोले पुला कडेन थंयसर हे केल्ली कॅप्टन ऑफ फोर्सान तेका काल शिवोलच्या म्हणजे फिशरीज आनी पंचायतीन तेका ऑब्जेक्शन हाडलेलें. मागीर त्या उपरांत तेंच्यांनी कॅप्टन ऑफ फोर्साचे आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर आहलो तेंच्यांनी सांगलें की आमी ती जेटी म्हणजे पलतडच्या सायटीन जी चोपड्याच्या सायटीक व्हरतले म्हणून. आनी तसरे आयज जेन्ना हे जे फिशर्स हे आहा म्हणजे पारंपारीक जे नुस्तें मारपी होडयेकार आहा तेंच्यांनी आयज हे केलां आमकां म्हणजे फूल शापोरा न्हंयनूच आमकां ती जेटी नाका. आणि दुसरी अंजुना कायसवा बायोडायवर्सिटी कमिटी आहा तेंच्यांनी बी ऑब्जेक्शन हाडलां की आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना थंयसर आमी जेटी न्हू आमकां कांयच नाका. कित्याक जो जीव जंतू जितली लोक जे पारंपारीक जे शापोराच्यान सकयल साळ मेरेन जी म्हाज्या फाटल्यान दिसता ती ही दिसता ती ही न्हंय शापोरा न्हंय जी शापोरा कांयसवाच्यान स्टार्ट जाल्यार ती सकयल बिचोले तालुक्यान साळ मेरेन ही आसा. फुडें ती मागीर महाराष्ट्रान मणेरी ते थंयसून वयता. आनी तेतून लोक बारीक बारीक नुस्तें खुबे तिसऱ्यो हेतून पोट भरपी लोक खूब आसा. त्या खातीर जर त्यो जेटी बिट्यो येयल्यो जाल्यार आमकां आमच्या पोटाक मार बसतलो तेन्ना ते हाडच्यो न्हू. ह्यो एक हे आसा. दुसरे कोविड वॅक्सिनेशन जाले आनी कोविडाचे ही असली. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान मुखार वतां वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर वास्को सावन. विक्रम, कितें चल्लां? सर, वास्कोन तुमी सांगिल्ल्या भशेन केसीस आर रियली कमिंग डावन. रिकवरी रेट सारकी बरी चल्ली आसा. आनी जशें हांवें पळयतालें की चिखले हॉस्पिटलान जावं बाकीच्या दुसऱ्या हॉस्पिटलान जायती गर्दी भरताली. आतां अशें आयकूंक येता की भरपूर लोक रिकवर जावन परते घरा पावल्या आनी हॉस्पिटलांक अशे प्रचंड अशी गर्दी जी आसताली ती आतां सद्याक ना. आनीक आमी नोटीस केलां की हे पॅन्डेमिकाच्या टायमाचेर जायते जे वास्कोचे जे नामनेचे बिझनसमॅन आसले तांच्यांनी बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी हॉस्पिटलाक मेळची, स्पेशली गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक. हाका लागून जायते डोनेशनां केल्लीं आसा. हाजे पयलीं आनंद बोस हांच्यांनी एम्ब्युलन्स दिली, सियरा सर्किट्सान एम्ब्युलन्स दिली. आतां काल एक राजाराम बांदेकर ट्रस्टान एक IMA मोर्मुगांवा खातीर एक लायफ सेव्हिंग एम्ब्युलन्स दिल्ली आसा. तशेंच आमी पळयलें की जुवारी एग्रो केमिकल्स जे आसा तांच्यांनी हाजे पयलीं चिखले हॉस्पिटला खातीर एक ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट दिल्लो. पूण तांच्यांनी आयज एक नवीन CSR एक्टिविटी भितर एक 50 ऑक्सिजन सिलिंडर घेवन 5 हेल्थ सेंटर्स ऑफ साऊथ गोवा तांकां हे डोनेट करपाचे आसा. आनीक गजाल आमी पळयता की जे वास्कोन आयज वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जाले फॉर दी 18 to 44 इयर्स ताका एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. म्हणजे कासावली जावं कुठ्ठाळी जावं वास्को लॅक्टेटिंग मदर्स, दिव्यांग आनी जे कोणाचे 18 to 44 इयर्स एज आसा जावं कोणाची भुरगीं 3 वर्सां सकयल आसा तांकां ते लोकांनी येवन हांगा बरें एक वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह पार्टिसिपेट केलो. आनी आमी पळयता जशें आतां केस देंवता लोकूय वॅक्सिनेशना खातीर जे मातशे फाटी फुडें जाताले हाजे पयलीं तेय लोक मुखार सरून आतां वॅक्सिन घेवपाक लागल्या. आनीक मुखेल गजाल म्हणटा ती आमच्या जे स्टुडंटान काल एक स्टोरी एक्सपोज केल्ली GMCचेर
ताजेर एक आमचे साऊथ गोवाचो जो सोशल वर्कर आनी आदलो वेलसांवचो पंच रोकोजिन डिसुजा हांच्यांनी डिसायड केलां की ते केसीचेर ते खंय कोर्टान वचून PIL फायल करतले. तांचें म्हणणें आसा की हे जे एक्टिविटी आसा हातून इट हॅज पुट अ लॉट ऑफ पिपल्स लायफ एट रिस्क. म्हणजे जशे आमी एक्सपोज केल्ले जायते मेडिकल वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट जे आसता जावं लोकांचे प्लास्टर जे आसता हे सगळे थंय जळयतना दिश्टी पडलेले. आनी तांच्यांनी सांगलां की गव्हर्मेंटान स्पेशली एक वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री केल्ली आसा, एक हेल्थ डिपार्टमेंट आसता, हेल्थ मिनिस्टर आसा, ताजे एक स्वता GMC भितर एक बायोमेडिकल वेस्ट ताजे इन्सिनेटर चलपाक जाय. जावं जे वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या अंडर जे डेजिग्नेटेड कॉन्ट्रॅक्टर आसता फॉर बायोमेडिकल वेस्ट तांच्यांनी एक्टिव्ह रावन ते इन टायम तांच्यांनी तो वेस्ट क्लियर करून डिस्पोज करूंक जाय आसलो. एट द सेम टायम तांचें म्हणणें आसा की एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल इज हेडिंग द गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड तांच्यांनी हाजेर एक एक्शन घेवन ही शुड हॅव मेंटेन की कॉन्ट्रॅक्टर्स आर डुईंग अ गुड जॉब. खंय तरी एक गोंयच्या लोकांचेर एक रिस्क जाल्या आनी वेन इट इज ऑर्डर ऑफ द NGT की इवन लिव्स आनी ब्रांच शुड नॉट बी बर्न्ट इन द ओपन. आनी त्या टायमाचेर ड्युरींग द पॅन्डेमीक येदे व्हडले बायोमेडिकल वेस्टाक जेन्ना एक उजो घालता हाजेर तांच्यांनी सांगलां की ही वील गो टू द PIL फायल अ PIL इन द कोर्ट. सर दिस इज द रिपोर्ट फ्रॉम थँक्स अ लॉट विक्रम. जो वेळ सारको सोंपला इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.